आबा हे मास्क घान म्हणून कान म्हणून पुराय भायर येऊ लागलं पळया. हां कोणाक कोण ओळखू मेळनात. सगळं कात पळयला फॉरेनची सुणी अशी. हां कितें म्हणून का म्हणून हो रोग येयल खंयच्यान आनी कोण नाक धापून फिरतात आनी कोण दोड धापून फिरतात म्हणचे. हां आतां 3 म्हयने जाले सरकारान लॉकडावन करून घेवन आमकां अर्द जाम केलें बाबा. अर्थूच ना म्हण घेवन जिवन कितें लॉकडावन मग घरा कडेन बसून घेवन म्हणून रोग जाता. ह्या 3 म्हयन्यांत घरा कडेन बसून हांव चमकच विसरून गेलो. पूण आतां मात सद्याक मात बरें दिसलें हेकात तेकात खंय मातर फीन या म्हणून घेवन येयलो. करतले कितें घरा कडेन बसलो म्हणून घेवन पोट भरता का म्हणून घेवन. एक सांगता तुमकां हो रोग येयल खरो. हो रोग येयल खंयच्यान. हां चिना देशांतल्यान आमकां मान नडो जा म्हण केलें न्ही हे. आमी अशें करून तोंडा बांदून घेवन तेमगेल्या भाशेन आमगेले बी नाक चप्पट जावन घेवन मरू जा म्हण आमी. ही पुराय कळा अशी कोणाली चिना देशाली. हे करुणा म्हण रोग हो व्हडलो डाक्टरा सुद्दां सोडला खंय. सगळ्याक हेका हात लायल्यात तेका जावप, तेका हात लायल्यात तेका जावप, तेणी शिकल्या हेका जावप, हेणी शिकल्यात तेका जावप. अशें करून एकामेकांक पसरते गेलो. हां करुणा म्हणटा ते करुणाचे हांवें तो चित्र पळयल्यार कितें दीस सांग. बरें येदे काट्या माय पळयशे म्हण कितें लोकां उडयत पळया ते. हां हे सादारण रोग येदे दिसूक काट्या माय पळयत दिसता म्हण सत्यान आसा सगळ्या पावयता म्हणल्यार आमी म्हण कितें कन्न मरचें पळया सांगा तुमीच. सरकारान सांगलें बाबा करुणा रोग येयला तोंड धापून फिरा, घरांतल्यान भायर पडनाकात, घरा कडेन रावा म्हणलें. लोक आयकनात. कित्याक लोक आयकना सांग. थोड्या लोकांक तोंड धापून घेवन पळयल्याक संवय जाला. हे नेमकं नवीन दीस न्हय. पयलीं लागून घरा कडेन तोंड धापीर पळोवन तेमी हे बी आतां ते मजाच दिसूं लागले तेमकां. सरकारान म्हण केलें म्हण कितें सांग. पयलीं हो रोग चिनात आशिल्लो तेन्ना कितें केलें. हां लॉकडावन म्हणून पुराय बंद केलें. आनी लोक आतां हो रोग घरा कडेन येवन पाविल्ले तेन्ना सगळ्या हेकात तेकात फिरूं दिलात. पयलीं कितें भायर गेल्ल्याक फुट्ट म्हणल्यार बडोवन घेवन तेमगे डबल शीट सुजोवन धाडून दिल्ले. आतां रोग पुरा घरा कडेन घेवन येवं लागलात आनी सगळे चारीक हात फिरूंक मेळूं लागलात. आनी हेका कितें करचें काय करचें तुमी सांगूं जाय. हे लॉकडावन म्हणून घेवन घरा कडेन 3 म्हयने रावले. निस्त्या ना जाल्यार जेवू जाता ही. हां म्हाका गळ्या कडेन गेल्ली उंडी परत हाता येवप अतले हालत मागेली. हांवें मागीर कितें केलो इस्रामा सांगलो. इस्राम मागेल चड मोनो खबर उरतलो तुमकां. चड मागेल मोनो तो ताका सांगलो बाबा वचून घेवन कशें करून बाजारांतल्यान उलो नुस्त्या घेवन ये म्हणलो. हो बडा हां करून घेवन गेल्लो बडो. सकाळीं गेलो दनपार येयला पळयला पुरा सुजून येयला. फाटल्यान बसूं कांयच दवरना. तेगेलो सोफा पुरा पोवन धाडून दिलात. हांवें मागीर कित्याक मारलें रे तुका काय म्हण विचारल्यार हांवें एकल्या कडेन चवकश केलो. तो म्हणटा हेका खंय वयता काय म्हण विचारलो का पुलिसान. ह्या मेल्ल्यार निस्त्या म्हण हे बोट दाखयत ते पुलिसाक हे बोट दाखोवन मेलो. तेमी सोडटा हेका फुट्ट म्हणल्यार पळयलें तेणी दाखयली एक बोट. तेमी 5 बोट मोवन धाडून दिलात. हेका मात्तर कळना निस्त्याक हे म्हणटात पण हे म्हणचे म्हणून घेवन कशें कळ्ळें काय म्हण घेवन. लोकां खातीर सरकारान नमदार कायदो केलो. कित्याक केलो लोक बरें कर रोवं जाय, लोक आरामात रोवं जाय, लोकांक कसलो रोग जावं न्ही, लोकांक कितें त्रास जावं न्ही म्हणून. पूण लोक आयकुनात, अजिबात आयकनात. हां सरकारान एक कायदो काडला, हेमी दुसरो कायदो काडटात घरा खंयचो कायदो. हां सरकार म्हणटा आरामात राव, घरा कडेन रावा, सेफ रावा म्हणून. पुराय दाजी कुटुंब पुरा हेकातल्यान तेकातल्यान मुंबयच्यान गोंयच्यान येवन घरा पडला. सेफ कसो काय रावतले. हां एकमेका शेपेचेर पांय दवरून घरा कडेन खायम झगडी. ते चुकता. हां पयले मुंबयच्यान खंयच्यान पुण्याच्यान कोणी येयल्यार येयले तशेंच मार व्हडले चोळणे म्हणल्यार आतां म्हणटा तुमी पॅन्ट घालून अशें गांवां फिरत वगीत जाल्यार. हां आनी वगीत जाल्यार मराठ्यान उलयलें अशें करप. हे कशाचें झाड, ते कशाचें झाड, ह्या कुणाचा घर, त्या कुणाचा घर खंय उलयताले. आतां ना. आतां घरांतल्यान भायर पडनात. येयले म्हण लोकांक कळूं सुद्दां दिनात. गप्प घरा पण रावतात. 14 दीस म्हणल्यार वनवास काडटात आनी मागीर हळू भिवणांतल्यान कुल्ली भायर पडल्यान पडटात. पयर आनी एक गोश्ट सांगता. एक खंयचे जर तर कार्यक्रम करत, खंयचे कार्यक्रम कोणाले कितें लग्नाचे कितें उरत, सरकारान कितें म्हणलां 50 लोकां वयर वचूं जायना म्हण घेवन. त्या कार्यक्रमात 50 लोक तितलेच रावूं जाय म्हण घेवन. पयर म्हागे सुलत भयणीलो नातू तेगेलें पयर लग्न जाल्यार हेणें सगळ्या तयार केलो रा. आनी हांव मागीर लग्ना वच्चा म्हण गेल्यार ना आजा तूं येवं जायना म्हणटा म्हाका. हांवें म्हळ्यार कित्याक तूं येवं जायना म्हणटा म्हाका. ना 50 लोकां वयर वचूं जायना. अरे 50 लोकां कितें 50 लोक जाले तर तूं गेले. हय मागीर 2-4 दोस्त मेळून सगळे लोक 50 जाले म्हूण लागलो. अरे म्हाका एक तितूंत कमी कर म्हाका घे रे. हे जाणटे 60 वर्सां वयर लोकांक आनी 10 वर्सां सकयल लोकांक अजिबात सरकारान घेवं जायना म्हण.
म्हाका बी हय सरकारान सांगिल्लें तो आनी तो एक पोर कितें सांग सरकार म्हटल्यार जालें ताका सरकारान सांगिल्लें सगळें आयकत तो. ओके बाबा बरें तशें जाल्यार तुमी वचा. आतां कितें म्हाका तर तूं हन्न म्हटल्यार हन्न म्हण जालें ना. मागीर एक जर तर 2 कपलां तांदूळ लावचे बी चुकलो म्हण जालें. उरू तुमी लग्न जावन येयले नंतर घरा कडेन येयले नंतर तरी हांव कपलां तांदूळ लायता म्हणून सांगलें. जालें हेणी खंयच्यान फरा सगळ्याक हो धन घेवन वाटतं 50 लोक करून घेवन लग्नाक गेले. लग्नाक गेले आनी थंय 50 लोकां हेम गेले त्या फंक्शनात लग्न करून घेवन सगळे जाण घेवन येयले उरता लग्ना बी वचून येयले. सांजे मागीर त्या व्हंकल न्हवऱ्या पळया व्हंकल तरी कधी दिसता म्हणून पळया म्हण हांव तेम गेले घरा कडेन गेल्यार अरे बाबा सगळे जाण अशें करून पोल्यार हात घेवन बसलात. आतां कितें जालें म्हणचें लग्ना माटवांतल्यान व्हंकल धांवन गेली म्हणची का कोण कितें जालें म्हणचो का कोण मेल म्हणचो कितें म्हण समजचें. हांवें मागीर बाबा अरे कितें जालें रे अरे अशें करून कित्याक बसला तुमी व्हंकल खंय रे काय विचारल्यार तो आनी एकलो म्हणटा आजा गव्हर्मेंटान कायदो कितें काडला 50 लोकां वयर लग्ना उरूं जायना दिबण 50 लोकां वयर उरूं जायना म्हणिल्ली न्ही. हय ही म्हणलें. मागीर हो वयत आसतना सगळ्या 50 लोक घेवन गेला आनी व्हंकले हाडला एका वन जाता व्हंकले जण माटवातच सोडून येयला आजा म्हणटा म्हाका. पूण हो लग्न जावं गेल्लो मेल्ल्या ही कमी होवन घेवन मरची न्ही. हां अशें करून घेवन आमी करता भानगड मागीर दुसरे दिवस वचून हांव सकाळीं रक्षा करून घेवन वचून त्या व्हंकलेक बड्या पडला तेगे नातवाल बायलेक घेवन येयला हांव वचून असली पंचायती. लोकाले गाडी चोरचो चोर एक हेमी खंय धरले धन घेवन हाडल्यार हो पळयल्यार ताका बी हे खंय कितें काय म्हणल्यार तें करुणा जाला. ताका धन हाडील पोलिसाक बी करुणा जालें आनी त्या मेल्ल्यान केलें चोरान केलें कितें पळय. हॉस्पिटलांत हेका कोण घेवन घाईल कडेन थंयच्यान कोणाल 2 मोबायल चोरून घेवन एक पटी थंयच्यान धांवन गेलो. परत खंयच्यान कदराच्यान धन हाडलें. परत थंयच्यान कोणाल आनी कितें चोरला हाडून घेवन परत घेवन धांवन गेलो. मागीर शिरवाडच्यान धन हाडलें. अशें करून घेवन मेल्ल्यार एक मात कळ्ळें काय म्हणल्यार जीव तरी वचूं वयत तयार येयले जीव नाका कडेन तरी येयलो. आपल्याला काम कितें म्हण सोडलें ना पळय तेणी कामाचेर म्हत्व दिलो. म्हणल्यार ते चोरी करचेत मेल्यार बेहत्तर म्हणून चोरी करतलो म्हणून तेणी केलो. थोडे लोकांक म्हणून घेवन हे लॉकडावन म्हणून घेवन खूबच गंभीर प्रमाणान घेयलात. घरांतल्यान भायरच पडनात. भितर बशील भितर मागेल्यान 2 नात्र नात. अरे बाबा पयलीं अशें बी तेमकां निमित्त जाय आशिल्लें घरा खंयच्यान जीव मेळूंक जेवचें न्हिदचें. म्हाका दिसता हे लॉकडावन सर्त म्हणल्यार आमकां दारांतल्यान भायर घेवं जायना कोण वणत पळोवन घेवन भायर पडटलो अशें जावन पडलात. आनी म्हाका सांगता आजा 5:30 उठय हा सकाळीं म्हणाल कित्या रे ना वॉकिंग वच जाय 5:30 उठयलो. हांवें मी गेलो आसतलो म्हण केला परत 8 सुमार वचून पळयला हातुळण्याचेर मेलात. अरे की अजून गेल ना रे वॉकिंगाक ना आजा न्हिदेतच वॉकिंग केलें खंय. कितें बी करा बरें करून रावा घरांतल्यान भायर पडनाकात. करुणाक तुमी एक जीव सरकाराक तुमकां जर तर रोग जावत सरकाराक एक तुमी अंकी संकी आनी तुमगेल्या घरांत लोकांक तुमी मातर न्ही व्हड तुमगेले एक उपकार असो ना जाल्यार तुमगेले एक जिवन अशें तुमी बरें करून रावा घरा कडेन रावा हेकात तेकात कागाळे वचनाकात ह्या रोगा खंयच्यान खंय पयस रावा. आनी एक सांगचे ही सल्लो हय रे बाबा आतां कारवार न्यूज म्हणून घेवन कोंकणी चॅनल येते आस खंय कोंकणी भाशे भितर हय बरें कारवार न्यूज म्हणून घेवन कारवार न्यूज कोंकणी न्यूज आनी केन्नेल न्यूज म्हणून घेवन KN कितें तरी बरयलां आसता तें हां तें पळय विसरनाकात. सद्या येवचें आस खंय हां कित्याक काय म्हणल्यार आमगेल घरचे भाशेंत आमगेल्या कारवारांत कितें जाल्लें पुरा घडील भानगड पुरा तुमकां तो चित्रां समेत दाखयतलो आनी कितें जालें म्हणून सांगतलो जाता तितलें बेगीन येवचें आस खंय. आनी त्या हेतूंत हर एक आयतार दिवस हांव तुमकां मेळूं येतलो. आजो त्या न्यूजा भितर हर एक आयताराक हो आज तुमकां मेळूं येतलो. आनी विसरनाकात कारवार न्यूज कोंकणी न्यूज हे बोर्ड